नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। प्रधानमंत्र्यांच्या भाषणात फकत बजेटासारख्यो स्किमी, विड्रॉवल लिमिट काडपाचेर जाप ना, बेनामी संपत्तीचेर हल्लो ना, जाणटे गुरुवार बायलो, ल्हान उद्देग घर रिणाचेर थाकाय। जेनिफर बाबूश मोन्सेराताक जिखयात, ताळगांवच्या चर्च फादराच्या सेरमावान खवदळ, नातलाच्या राती जाल्ले मीस विचारल्यार फादर म्हणटा फकत उपकार मानले। एमजी जीएसएम युतीचे सीट शेअरिंग थारता, 35 मतदारसंघांनी उमेदवार, एमजीचे 22, युतीत खंयचे मतदारसंघ कोणाक खंय जाता अडचण, खासा रिपोर्ट। उत्तर प्रदेशात समाजवादीची सायकल आयली रस्त्यार, बापायन पूत अखिलेश आनी भाव राम गोपाल यादवाचे निलंबन केल्ले रद्द। नव्या वर्सा आकांतवादी हल्ल्याची शक्यताय, इस्रायलान दिल्ल्या शिटकावणे उपरांत गोंय पुलीस अलर्ट, मुख्यमंत्री म्हणटा आबूज जायनाकात पूण शिटूक रावात। आनी राष्ट्रीय फुटसाल सर्तीत गोंयचे चली आनी चले वस्ताद, जयपुरांत जाल्ले सर्तीत गोंय चॅम्पियन। प्रधानमंत्र्यांच्या भाषणात फकत बजेटासारख्यो स्किमी घोषित जाल्यो, विड्रॉवल लिमिट काडपाचेर तांणी जाप काडली ना, बेनामी संपत्तीचेर हल्लोय केलो ना, डिमॉनिटायझेशनांतल्यान कितलो काळो पयसो सापडलो, कितली कॅश वेवस्थेंतल्यान भायर गेली हाचो हिशोबूय तांणी दिलो ना, जाणटे गुरवार बायलो, ल्हान उद्देग घर रिणाचेर तांणी थाकाय दिल्या। राजकीय पक्षांनी आनीक पारदर्शक जावंक जाय, देशांतल्यो लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुको बरोबर जावंक जाय, तशेंच हाजेर गंभीर भासाभास जावंक जाय अशें मत प्रधानमंत्र्यान उक्तायलें। व्हड अपेक्षा बाळगून पुराय देश ह्या भाषणाक राविल्लो। बैंक कर्मचारियों ने इस दौरान दिन रात एक किए हैं। हजारों महिला बैंक कर्मचारी भी देर रात तक रुककर इस अभियान में शामिल रही है। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग, बैंक मित्र, सभी ने सराहनीय काम किया है। हां, आपके इस भगीरथ प्रयास के बीच कुछ बैंकों में कुछ लोगों के गंभीर अपराध भी सामने आए हैं। कहीं कहीं सरकारी कर्मचारियों ने भी गंभीर अपराध किए हैं और आदतन फायदा उठाने का निर्लज्ज प्रयास भी हुआ है। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे देश में सामान्य नागरिक से लेकर के राष्ट्रपति जी तक सभी ने लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराए जाने के बारे में कभी न कभी कहा है। आए दिन चल रहे चुनावी चक्र, उससे उत्पन्न आर्थिक बोझ तथा प्रशासन व्यवस्था पर बने बोझ से मुक्ति पाने की बात का समर्थन किया है। अब समय आ गया है कि इस पर बहस हो, सार्थक बहस हो और रास्ता खोजा जाए। हमारे देश में हर सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमेशा स्थान रहा है। चर्च आपल्या भाविकांक वेंचणुके वेळार मतदानाविशीं मार्गदर्शन करतली ह्या आर्च बिशपाच्या विधानान बोवाळ पडला। मात चर्चीत जावपी मेसांनी चर्च फादर कशे लोकांक कोणाक मत मारचे हे सांगतात ताचो एक शॉकात करपी व्हिडिओ प्रुडंटाच्या हाताक लागला। ताळगांव चर्चीचो फादर कॉन्सेसावान नातला निमतान जाल्ल्या मिसा वेळार जेनिफर मोन्सेरात आनी बाबूश मोन्सेराताकच मतां मारून जिखोवन हाडचे म्हण जाहीर आवाहन केलें। कारण कितें काय म्हणल्यार तांणी खंय चर्चीची खूब कामां केल्यात।
धर्मीक संस्थांनी राजकीय संदेश दिवचे काय ना हो वादाचो मुद्दो. आर्च बिशपान जेन्ना आल्तारचें भाशण केल्लें तेन्ना स्पश्ट सांगिल्लें आमी फकत गायड करतात, कोणाक मत मारचें हें सांगनात. Elections to the Legislative Assembly of the state are approaching, and the church leadership in Goa will take up once again this duty-bound task. We do issue guidelines to our faithful on how to exercise their franchise and thus fulfill one of their sacred civic duties. These guidelines are read out in our churches, but they never mention the name of any candidate or any political party. The people are sovereign, they decide. And our faithful are requested to pray and to vote according to their conscience. In fact, Catholics in Goa have already begun praying every Sunday that the right kind of candidates may be elected to power in the forthcoming elections. If, as a result of the Church's advisory, some party comes to power, it does not follow that the party was canvassed for by the Church. मात जेन्ना एक चर्च फादर कोणाक मत मारचें हें जाहीरपणान नातलां खातीर दवरिल्ल्या मिसाळ वेळार सांगता तेन्ना वाद जावप स्वाभावीक. पळयात ताळगांव चर्चीचो फादर कॉन्सेसांव कितें म्हणटा तो. आमचे बायदूर जेनिफर हो आमचो सगळो प्लान पास जालो. जानेवारीच्या म्हयन्यांत आमी फावंडेशन घालतो. फायल आपण घेवन गेला पिडीन आनी पास करून घेतल्या. ताळयो मारया दोगांयकूय बाबड्यानो. फादर तूं येनाका, हांव व्हरून ती फायल पास करता. तो जेन्नाय आमची भयण इतले फुडें वचून खास भार घेवन बाब दिलीप कोता बरोबर आनी आमचो बाब रोनी सगळें आमकां करून दिलां. तर आमी उडास करचो इलेक्शन येता तेन्ना टम्पिंग मेजॉरिटी दिवन जेनिफराक पत्तून असेंब्लीन धाडुया. फुडलो आमचो वावर उरला हॉल कंप्लीट करूंक जाय. कित्याक ताणें बाबुशाक प्रॉमिस केल्लें फादर आकिल्यो. आमचो बाब आग्नेल मुंदीर आसा सांगलेलें ही फादर आकिल्यो भिये नाका, अर्दो देखून हांव दितलो. कित्याक बाबुशाचें काळीज रुंद म्हणून दोगांय जेन्ना इलेक्शनान बसता तेन्ना दोगांकूय आमी सपोर्ट करुया. कित्याक आमची मनीस आसत 24 वरां 10 रुपटे आमकां. मानसेराताक मत मारचीं हें फादर कित्याक सांगता? कारण तांणी खंय चर्चीची सगळीं कामां केल्यांत. पाद्रींनी जेन्ना जेन्ना अपील धाडली तेन्ना तेन्ना जाय तो आदार केलो. कितेंच आमकां उणें करूंक ना. पाद्रींक कितली वस्त मागू ल्हान जावं व्हड जावं स्मायल रोखडेंच सकाळीं धाडलें अपील, सायन्साक धाडलें. हे भाशेन बाबूश मोसरात बाय जेनिफर मोसरात आमी खेरीत भाशेन आमची दी हांव पॅरिश मेंबर्स आमची गांवची भाव भयणां म्हणटूच घटमुटीन दवरचें. फेब्रुवारीचे म्हयने इलेक्शन जाता तेन्ना हो मोगान फारीक करचो. क्रिसमस प्रेझेंट आमी तांकां दिवचो. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान जिखून हाडून आनी फुडाराकूय फुडलीं 5 वर्सां सगल्यो एक्टिविटीज हाच्यावन चड फुडें वचूं आनी तालिगांव शायन जावं. हाचेर स्पश्टीकरण घेवपाक आमी फादर कॉन्सेसांवाक परत गांठलो. तो म्हणटा आपणें खंयच्याच राजकीय पक्षाक तेंको दिल्लो ना. तांणी चर्चीची कामां केल्यांत म्हणून आपूण उलयलो. Jennifer Monserrat and Babush has built a huge parking lot for the church and given to us. They have done a big place where we can celebrate masses and conduct all our activities throughout the year. For all the things that they have done, I have thanked them, as I thank anybody who ever does the work. And that is the obligation to say thank you to any individual, whichever party may be. I am not supporting any party. फादर कॉन्सेसांवाच्या ह्या सरमावाक लागून बोवाळ पडला. आम आदमी पार्टी म्हणटा असले राजकीय संदेश दिल्यार खंयच्याय धर्माच्या फुडाऱ्यांनी टिका सहन करपाची तयारी दवरपाक जाय. म्हाज्या प्रमाणे धार्मीक संघटन जी आसा पळय ती इट इज दियर कॉन्स्टिट्युशनल रायट आनी इट इज दियर कॉन्स्टिट्युशनल ऑब्लिगेशन की लोकांक सांगचें म्हणून की कशें म्हणून मत घालपाचें, कशें म्हणून मत घालपाचें. बऱ्या मनशाक, ऑनस्ट मनशाक, सेक्युलर मनशाक, नॉन क्रिमिनलाक मत घालपाचें म्हणून हें धार्मीक संघटनान लोकांक सांगलें की बरें गरजेचें आनी आमी सगळे मानतात की अशें जावचेंच म्हणून. पूण जेन्ना धार्मीक संघटन किंवा खंयचे मुल्ला जावं, खंयचे पाद्री जावं, खंयचे टेम्पल प्रिस्ट जावं, जेन्ना ते म्हणटात फ्रॉम द पुलपीट
की कोणाक वोट मारपाचो पळय तो, whom to vote for, तोय घडये जायत तांचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट. खंयच्या मनशाक सांगूंक जाता की अमक्याक वोट मार म्हणून, बट वेन यू से whom to vote for, then this religious person will face political opposition. हें समजून घेवपाक जाय की जेन्ना तुमी म्हणटात की अमक्याक वोट मार म्हणून, तेन्ना तुमकां एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन येतलें फ्रॉम दी अदर सायड, आनी हें पॉलिटिकल ऑपोजिशन तुमी स्विकारून घेवपाक जाय. तेन्ना म्हणपाक जायना की आमी देवाचे मनीस, हें आमी उलयलां पळय तें फक्त देवाच्या तोंडांतल्यान आयलां आनी तुमकां कांयच हक्क ना आमकां प्रश्न करपाक, हें आमी स्विकार करचें ना. सो म्हणात अमक्याक वोट मारात म्हणून, आनी आमी जाणात की कसले कसले मनशाक वोट मारात म्हणून. थोडे थोडे पाद्री आसात पळय ते, मुल्लाक आसात पळय ते, टेम्पल प्रिस्ट आसात पळय ते सांगतात पळय ते लोकांक. पूण जेन्ना अशें जाता पळय तेन्ना एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन येतलें, कित्याक हो आमचोय कॉन्स्टिट्युशनल रायट की आमी एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन करचो म्हणून. आर्च बिशपाच्या सादूर विधानानच वाद जाल्लो. चर्चेनी मिसाळ आनीक असले प्रकार जाले जाल्यार चड वाद जातले हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊया एक ब्रेक.